for Goa Fellow under Project Management Unit. So I come under robotics and coding education. Around 4,000 plus students have been attending robotics and coding education from last year, and around 50 plus PFGs are teaching them. Today we have conducted a boot camp, which is a summer camp for students, and around 800 plus students are attending today, which is free of cost all over the Goa. In around 12 talukas, we have 24 locations. So the main vision of this robotics and coding education is to create design thinking and computation thinking among the students. सर हांव केशव स्मृती हायस्कुलाचो चेअरमॅन आनी आमच्या स्कुलान रोबोटिक्स सुरू जाता हे म्हाका सगळ्या इस्कॉलाक आनी म्हाका चेअरमॅन हे नात्यान आनी केशव स्मृती परिवाराच्या वतीन हांव हे रोबोटिक्स सुरू जाता म्हणून खूब धन्यवाद दिता. कित्याक रोबोटिक्स हे आयच्या जगान सारकी बऱ्यातली बरी गरज आनी ते प्रत्येक भुरग्याक रोबोटिक्स बद्दल शिकपाचें. हेच्या खातीर आमी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे प्रत्येकाच्या माध्यमातून तयार केला. आयज जवळ जवळ 800 भुरगीं रोबोटिक्स कॅम्पान शिकतात आनी जवळ जवळ प्रत्येक 12 तालुक्यात ते शिकतात. हेच्या सारकी बरी गजाल दुसरी खंयची ना. हांव गोवा गव्हर्मेंटाक शाबासकी दिवंक सोदता. तळागाळाच्या भुरग्यांक ते वयर काडून रोबोटिक्सा बद्दल ज्ञान दिता ते फुडल्या फ्युचराक ते बरें पडटा. तर आम्ही जे स्कॉल स्टार्ट केला 1987 जे स्कॉल स्टार्ट केला दामोदर एज्युकेशन सोसायटी ते सारखे शिक्षण जे तळागाळा लोकांपर्यंत पावपाक जाय. एक जो भुरगो आसा जो टिचर आसा तो सुद्दां खुबशे विचार घेवन बरी विचारसरणी घेवन संस्कारीक टिचर ह्या इस्कॉलान टिकता आनी ते संस्कारीक टिचर आमी ह्या इस्कॉलान घेतात म्हणून आयज पर्यंत ह्या इस्कॉलाचो विश्वाची उदरगत जायत आसा. ह्या वर्सा आमची 23 भुरगीं 123 भुरगीं एसएससी पास बसतली. 123चे 123 पास जाले. हेचे मेहनत फक्त टिचरींचे. टिचर्स प्रत्येक रात दीस काम करता. प्रत्येक टिचर प्रत्येक भुरग्याक भितर वयता. आमी आमच्या स्कुलाची आनी एक ब्रँच ओपन केल्या तेजे केशव स्मृती बाल विकास मंदिर उपासनगर. पयली बॅच अंदुजेची पयली बॅच आनी त्याय बॅचीन 100% रिजल्ट आयला. थंय रोबोटिक क्लासीस चलतात. जे गोंयांत आयज जवळ जवळ 12 रोबोटिक क्लासीस आसा तेतूंत ते बाल विकासान एक रोबोटिक क्लासीस चलता. हे आमचे श्रेय आमी एज्युकेशन भुरग्यां पर्यंत पावयता. खंय सारकें आयज आमचे कडेन विसरा किताब म्हणून गरीबांतले गरीब भुरगे ते आयज 88% मार्क घेवन येयले. आमचो जो रिजल्ट 90 to 95% भुरगीं येतात. पूण ते भुरगे नॅशनलाक सिलेक्ट जाले योगान. गोवा स्टेटीक फर्स्ट येयले. पीटी सर आनी प्रायमरी टिचरी बरोबर जे हायस्कुलाचे टिचर खूब मेहनत घेवन काम करतात म्हणून हे सक्सेस आमकां दिसता.